एक्शनाचें रिएक्शन जर आमी टाळटले जाल्यार हो उपाय अखिल गोंय कन्नड महासंघान विचार करूंक जाय तो हे गजालीचेर हाजेर उपाय आसा. एक्शन जालें आनी तें चुकलें म्हणून ताजें रिएक्शन जावंकूच जाय अशें ना. तें टाळूं येता आनी तें टाळपाचो उपाय हो की तूं हांगाचो वोटर आसा, तुका वेंचणुकेक उबो रावपाचो अधिकार आसा, तो कोणाच्यान न्हयकारूंक जायना, तूं राव. आतां पंचायत वेंचणुकेंत पक्ष नासतात पूण भितरल्यान खंयच्या तरी पक्षाचो तेंको आसता. तो तेंको घे किंवा घेवं नाका, तूं अपक्ष किंवा सामको स्वतंत्र म्हणून राव, कोणाच्यान तुका आडावंक जायना. जे लोक तुजी म्हणून आसात, तुज्या मताचे आसात, ते तुका मत दितले आनी ती मतां चड पडलीं जाल्यार तूं वेंचून येतलो. पूण तूं कन्नड मनीस म्हणून वेंचून आयलो हें लेबल तुका लागचें ना. आनी हें करप हें शाणेपण. हो शाणेपणाचो उपाय जर गोंयांतल्या कन्नड संघान आपणायलो ना जाल्यार जो परिणाम जातलो तो परिणाम घडये गोंयकारांक व्हडलोसो वायट जावचो ना, पूण कन्नडिगांक वायटाक पडटलो. ते वेगळोचार जावन कुशीन पडटले आनी ते कुशीन पडप हें तांकां वायट. ज्या कारणा खातीर ते गोंयांत आयल्यात त्या कारणाचो लाभ तांकां मेळचो ना. गोंयकारांचेंय लुकसाण जातलें थोडें, ना अशें न्ही. कित्याक व्हडले ताळ्यान गोवा फॉर गोवन्स जरी म्हळें तरी आमी जाणात की कांय कामां खातीर फावो ते लोक गोंयांत नात. ते भायल्यान आयिल्ल्या लोकां मदींच आमकां मेळटात आनी ते येवंक नाशिल्ले जाल्यार आमी थोडेशे अडचणींत पडटले आशिल्ले. हें सत्य, कोडू पण सत्य. म्हणजे हें सत्य मतीन धरून हाजो थोडोसो परिणाम गोंयकारांचेरूय वायट जावं येता, पूण चड वायट जावं येता तो कन्नड भाशी लोकांचेर. आनी घडये सगळे कन्नड भाशी लोक ह्या मताचे आसत अशेंय ना. थोड्यांक एखादें हें चूक दिसता आसूं येता, ते घडये उलोवचे नात किंवा उलयतले. पूण उलयले किंवा उलयले नात तरी ही चूक जातली. आनी देखून अखिल गोंय कन्नड महासंघान वेंचणुकेंत अवश्य वांटो घेवचो. जिखूनय येवंक मेळटा जाल्यार जिखून येवचें, तें कोणाच्यान आडावंक नजो, ती लोकशाही. पूण आपल्याक वेगळें लेबल लावन गोंयकारा पसून आपूण वेगळो हें दाखोवचें न्हय. तशें केलें जाल्यार गोंयकार ताका मानून घेवचे नात. म्हणून जो शाणेपणाचो उपाय गोंयच्या कोंकणी लोकांनी कर्नाटकांत आनी केरळांत केलो तोच शाणेपणाचो उपाय गोंयांत अखिल गोंय कन्नड महासंघान करपाची गरज आसा.